असा वॉर्ड नंबर 1 कुचेले म्हणतात ते. तुम्ही फाटल्या सायडीक पळोवं शकता की सगळो रोड अख्खो पिड्ड्यार जाल्लो आसा आणि पिड्ड्यार जावन पावसाचें सगळें उदीक तितून रावन सगळें उदीक लोकांच्या आंगार वयता आणि रस्त्याक सगळे वणके पडलेले. लोकांक इतको त्रास जाता की येवपाक टू व्हिलरीन स्पेशली फोर व्हिलरीन येता वयताना लोकांक त्रास जाता आणि खुबशे लोक हितून पडून आपली भेणां मोडून गेल्लेले असतात, पांय मोडून गेल्लेले, एक्सिडंट खूब जाल्लेले असतात. हांगाच्यान नान्ना एरियेचे हांगा हेल्थ सेंटर आहा, हांगाच्यान 108 येता वयता. तेजेर कोण प्रेग्नेंट बायलां आसता, कोण पॅरलायज जाल्लो आसता, ते तेंचो विचार करूंक जाय. तेंचो विचार कोण करिना. स्पेशली म्हापशाच्या आमदाराक आमी सांगलेले की बाबा पावस पडटा पळय तेन्ना तूं डांबर घालूं नाका म्हणून. तरी पूण तेणी जाणून बुजून आपूण कॉन्ट्रॅक्टराक हाडले आणि थंय एक बिल्डींग जाला. त्या बिल्डिंगच्या थंयच्यान तेणी रेजीन कट केली आणि आपलें काम सुरू केलें. तुमकां खबर आहा डांबराचें आनी पावसाचें पटना म्हणून. तरी पूण तेणी तें काम आपूण स्टार्ट करून घेतलें. पळयता जाल्यार सगळ्या रस्त्याक आतां वणके पडला. हे वणक्याचे आतां म्हाका सांग, हे टॅक्स पेयरांचे पयशे, हे रोड सगळो व्हांवन गेल्लो, हे पयशे कोण कॉन्ट्रॅक्टर दितलो, कितें PWD दितली, कितें आमदार आपल्या बोल्सांतले दितलो, हे पयलीं सांगूंक जाय. जी 15 तारखेच्या मागीर कोर्टाची ऑर्डर आसलेली की मनसुरान कामां करपाची ना, तरी पसून जाणून बुजून म्हापशाच्या आमदारान ही कामां करून घेतलेली आसा. ही कामां तेणी करून घेवपाची सांगलेली, तरी पण तेणी कामां करून घेतलेली आसा. डबल सोलींग करून घेवंक जाय आसलेलें, ते तेणी करून घेवंक ना आसलेलें, ते घेवंक ना. ते जालें आनी बाकीचें जालें सगळें बरें आहा. मागीर जे आतां परत तेणी डबल सोलींग घालूंक जाय आसलेलें पळय, ते घालूंक ना आनी सेम रोड केल्लो. ते कन्स्ट्रक्शन चालू व्हडली बिल्डींग जाल्या पळय, थंयच्यान तेंच्यांनी काम स्टार्ट करून रिबीन कट करून काम चालू केल्लेलें पळय, थंयच्यान केल्लेलें तेणी. आनी थंय पासून ते वणके पडलेले, ते परत पेशप करून हॉट मिक्स घालून त्या बिल्डराक थंय करून दिल्लेले आसा तेणी. तशेंच फुडें येयत जाल्यार आमची कॅथलीक लोकांची चर्च आसा आनी थंय लोक येतात वयतात ते चर्चीक, आनी कॅथलीक भाव आमचे थंय रावतात. थंय पळयतले हे जे व्हडके पडलेले आसा, म्हणजे ह्यो सरकार आनी हो आमदार फक्त बिल्डरांचोच आमदार हो बारीक लोकां खातीर न्हू. हांगा बारीक लोकांक त्रास जाता ते पडलेले ना ताका. ते बिल्डरांच्या दारान तूं चकचकीत करून दिवंक शकता जाल्यार हांगा एक चर्च आहा मरे, चर्चीकले आनी बारीक लोक येतात वयतात त्या जाग्यार कित्याक लागून तूं करून दिवंक शकना रे. त्या जाग्यार करून दिवंक जाय तुवें. आनी स्पेशली तूं वॉट्सॅपाचेर घाल म्हणटा पळय कोणाचे रस्ते पिड्ड्यार आहा, कोणाची वणकुलां पडल्यात पळय, ते वॉट्सॅपाचेर घाल न्हू. तूं म्हाका मागताना स्पेशली तूं आपणाक म्हाका वॉट्सॅपाचेर धाड म्हणून सांगता, तशें सांगिना तूं घरांनी येता आनी म्हाका मागता मरे. तशेंच तूं एक वॉर्डान भोवंक जाय आसलेलो आनी पळोवंक जाय आसलेलो नगरसेवकाक घेवन तुमच्या खंयच्या रस्त्याक वणके पडला. फाटल्या फावटी आमी एका म्हयन्याच्या फाटल्या फावटी PWD रिलेटेड केल्लेले डिविजन 13 तेणी अजून मेरेन हेजेर कांय मेरेन जाप दिवंक ना. तांकां परत फॉलोअप करून गेलो जाल्यार ते म्हणटात की असेंब्लीन चालू आसलेली, असेंब्लीन गेला म्हणून सांगताले. कोण PWDचे स्टाफ आहे पळय तेंचो मेन इन्चार्ज आहा तो असेंब्लीन गेल्लेले म्हणून सांगता. म्हटल्यार हे लोकांनी खंय मेरेन त्रास सोंसपाचो. फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्री येयल्लो नगरपालिकेन मुख्यमंत्री येयलो आनी नगरपालिकेन बोललो तो, आनी म्हापशेचे कितके सुटावे प्रश्न आहा पळय ते तेणी सांगलेले बाबा सुटावे प्रश्न आपूण हे प्रश्न सोडटलो म्हणून म्हापशेचे. आमदाराक आश्वासन दिवन गेल्लेलो. आमदाराक आश्वासन अजून मेरेन कित्याक लागून जावंक ना. ते आमदाराक कितें गाजर दाखोवन गेल्लेलो की ते लॉलीपॉप दाखोवन गेल्लेलो. आमदाराक फक्त आमच्या तो सांगून गेल्लेलो मुख्यमंत्री की बाबा तुजे म्हापशेचे प्रश्न सॉर्ट आउट करतात. हे प्रश्न आसात तशे आसात. खंय मेरेन सॉर्ट आउट जाला, अजून 3 ते 4 महिने जाले. म्हापशाच्या आमदाराक कितें मुख्यमंत्री गाजर दाखोवन गेला की लॉलीपॉप दाखोवन गेला की बाबा तुजी कामां करता म्हणून. ते आमदारान मातशें विचार करूंक जाय हेजेर. आनी तूं असेंब्लीन हें सांगूंक जाय आसलेलें बाबा आपल्या म्हापशें एक पोटवळ पडलें आनी कितें. तूं इशू घेयत ना, खंयचेच म्हापशेचे इशू घेतना तुका पळोवंक ना. आनी इशू घेता तांकां तूं बसयता, बस रे बाबा करता. दुसरे उलयता तांकांय उलोवंक दिना आनी आपुणूय उलोवंक ना. आनी एक तुमकां दाखयता मुख्यमंत्री कितें सांगता तें पळय. रस्त्याचे एकूय खड्डो उंचना हे उतार म्हणजे एक
मुख्यमंत्री सांगता की 1 नोव्हेंबराच्या रस्त्यार एकूय खड्डो उरचो ना म्हणून. खंयचो नोव्हेंबर तो अजून मेरेन त्यांनी सांगूंक ना आनी खंयचो नोव्हेंबर तो आमकां अजून मेरेन खबर ना. खंयचो येतलो 2023 सांगलेले त्यांनी 2023 2024 ते 2025 अजून मेरेन तो नोव्हेंबरूच येयना. मुख्यमंत्री सांगलेले 1 नोव्हेंबर पासून एकूय रस्त्याचेर वणके दिसचे ना म्हणून. तो खंयचो नोव्हेंबर अजून मेरेन ते 2026 ते 27 ते सांगूंक जाय आसलेले ते सांगूंक ना. ते नोव्हेंबर म्हटला तेजी चूक ना कित्याक नोव्हेंबर म्हटला ते सांगूंक ना खंयचो नोव्हेंबर तो. त्यांनी सांगूंक जाय आसलेले हे लोकांक पिशान काडपाची कामां ही बंद करा. म्हापशाच्या आमदाराकूय सांगता आनी मुख्यमंत्र्याकूय सांगता हे बाबा तुम्ही मरे पिशान लोकांक काडपाचें मरे बंद करा मरे. हे लोक मरे हांगा पडून मरतात पळय हेजेर लक्ष घालात. मागीर तांकां कोण मरतकूच 2 लाख कोणाक 50,000 एकटोच कोण तरी जोडपी आसता तांचो तेजेर फॅमिली डिपेंड आसता तेजेर लक्ष घालात आनी हे करून घेयात मरे. कित्याक लागून लोकांचो श्राप घेवपाक कारणाचें फक्त रोड मरे टोटल पिड्यार जाला. आतां चवथ येतली तोंडा फुडें 4-5 दिसांनी चवथ आहा. लोक बाजारान वयता माटाळीचो बाजार करून आपलो बाजार करूंक वयता. तेज्या पयलीं तरी एटलिस्ट हे व्हडके पुरून काडा. चवथ येता गणपती तुमकां बरी बुद्धी दिवं आनी सांगून की बाबा गणपती तुमच्या तकलेन एक बरी बुद्धी घालून की हे बाबा बेगींतल्या बेगीन तुमी रस्ते करून घेवपाचे म्हणून बरी गणपती बाप्पा हांकां बुद्धी दी म्हापशाच्या आमदाराक आनी मुख्यमंत्र्याक. कित्याक लागून ही लोकांची कामां आहा ती बेगींतल्या बेगीन करून दी. ना बिल्डराची न्हू ही लोकांक बारीक लोकांची आहा ती करून काडात बेगिना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.